प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज शुक्रार आयचें शिवर्तमान जावन आसा मापूचो पयलो विस्वोर वोड 7 ते 11 पर्यंत. मार्क chapter 1 verses 7 to 11. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. म्हज्या फाटल्यान म्हजें बोलवंत कोणाकलो येता, सुरपोट पडून ताच्या वणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना. हांवें तुमकां उदकान बातिज्म दिला खरें, पूण तो की तुमकां पवित्र आत्म्यान बातिज्म दितलो, अशें ताणें पुरगुटलें. जेजूचो बातिज्म आनी ताळणी. आनी त्या दिसांनी अशें जालें, गालिलियाच्या नाजारेतांतावन जेजू आयलो आनी जुआवान ताका जॉर्दनांत बातिज्म दिलो. आनी उदकांतलो वयर सरोना फुडें स्वर्ग उक्तो जालो आनी पवित्र आत्मा पारव्याच्या रुपान देंवून आपणाचेर थारलोलो जेजून तेकलो. आनी स्वर्गांतल्यान अशी जाप जाली, तूं म्हजो पूत, सगले अपुरबायेचो, तुजेर आसा म्हजें दादूसपण. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता की जेजूचो बातीज कसो जाता तो. भाव भयणीनो, जोआन बातिस्ताक देवान पाठयलोलो इस्रायल पोरजेक तयार करपाक. जेन्ना जेजू येतलो आसलो तेन्ना इस्रायली पोरजा तयार आसूंक जाय आसली. म्हणटच जोआन बातिस्त आख्या इस्रायली पोरजेक देवाचें उतर सांगता. तो म्हणटा, तुमी तुमच्या मनाची नोसवणी करात, तुमी तयारी करात, कित्याक जो कोण येवचो आसा तो तुमकां पवित्र आत्म्यान बातीज दितलो. म्हणटच भाव भयणीनो, जोआन बातीज दितालो पातकांच्या भोगसण्याचो, बॅप्टिझम ऑफ रिपेंटन्स. आनी तो कितें करतालो, तो उदकान बातीज दितालो. आनी अशें कितें घडटा, जेजू ताचे कडेन येता आनी जोआन बातिस्ट जेजूक बातीज दिता. आनी ह्या 11 वडीन आमी वाचता की जेन्ना जेजूचो बातीज जाता थंयसर बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो आसा जेजूच्या बातिजमाच्या दिसा. जेजू तो देवाचो पूत आसलो. पवित्र आत्मो पारवाच्या रुपान थंयसर देंवलो जेजूचेर आनी स्वर्गीचो बाबाचो आवाज येयलो. 11 वडीन आमी वाचता की स्वर्गीचो बाप तोंड उक्तें करून उलयता आनी सगलो लोक थंयसर जो सभे माजार एकठांय जाला तो आवाज आयकतात. आनी कितें म्हणटा, हे जेजूक सांगता, तूं म्हजो पूत, सगल्या आपुरबायेचो, तुजेर आसा म्हजें दादोसपण. भाव भयणीनो, जेजू बातीज घेवचे पयलीं, आयकात बरे भाशेन, बातीज घेवचे पयलीं ताणें कांय करूंक नासलें. देवाचें उतर परगट करूंक नासलें, कसली मिलाद करूंक नासली, कोणाक पेकोणी दिवंक ना, कांयच बरें काम करूंक नासलें. आनी तरी सुद्दां स्वर्गीचो बाप जेन्ना तोंड उक्तें करता तो म्हणटा, तूं म्हजो आपुरबायेचो, तुजेर आसा म्हजें दादोसपण. म्हणटच कांय करिनासतना कित्याक काय स्वर्गीचो बाप म्हणटा, तुजेर आसा म्हजें दादोसपण. भाव भयणीनो, आमी जाणू ह्या संवसारांत जेन्ना आमी आसा, कोणें कितें बरें करीत जाल्यार ताजेर आमचें आसा दादोसपण. आमी जेन्ना आमचीं भुरगीं बरे भाशेन शिकतात, आमचें आयकतात, तांचेर आसा आमचें दादोसपण. पूण जेजून कांय करिनासतना कित्याक काय स्वर्गीच्या बापान म्हणलें की तुजेर आसा म्हजें दादोसपण. कित्याक भाव भयणीनो, देव सदांच आपलो भावार्थ उलयता. तो जाणो आसलो की जेजू स्वर्गीच्या बापाचें उतर पाळटलो म्हणून, तो आयकतलो म्हणून. आमी जाणो आसोंक जाय की जेजू ह्या संवसारांत देव आसून एका मनीस जावन ह्या संवसारांत. आमी आतां थोड्या दिसांनी पयलीं आमी ह्या नातालांची परब केली. एका बाळका जेजूक जोन आंकवार मोरयेन ह्या गोठ्यान दिलो बेथलेहमाच्या गांवांत. आनी आतां जेजू व्हड जाला, तो आतां देवाचें उतर शिकूंक तयार जाता. पूण देवाच्या उतराची शिकवण दिवचे पयलीं ताचो बातीज जाता. आनी बातीज म्हणल्यार थंयसर ताका पवित्र आत्मो मेळटा. जेन्ना आमी पवित्र आत्म्यान बातीज घेता भाव भयणीनो, तेन्ना
पवित्र आत्मो आमकां घोटाय दिता, पवित्र आत्मो आमकां देवाची जाणवाय दिता, पवित्र आत्मो आमकां देवाच्या मोगान बोधता. आनी हो देवाचो मोग आनी ही देवाची जाणवाय जेन्ना आमकां मेळटा देवाच्या उतराची, तेन्ना आमच्यान वचून दुसऱ्यांक सांगूंक जाता. ना तर बाबणे न्हू, आमी फकत जेन्ना तोंड उक्तें करतले कांयच करचें ना, कसलोच फायदो जावचो ना. ती उतरां जी आमी उलयता पवित्र आत्म्याच्या आदारान ती जावन आसा आमची उतरां न्हय, ती जावन आसा पवित्र आत्म्याची उतरां. आनी देखून जेन्ना आमी पवित्र आत्म्याच्या आदारान पवित्र आत्म्याच्या जाणवायेन ती उतरां उलयता, आतां कोणाच्या कानार पडटा तेन्ना तांचें मन बदलता, ती आतां जेजूक सोमीत येवन मानतात. आतां ताका म्हणटात एक एनॉयंटेड वर्ड, अभिषेक जाल्लेलें उतर. आनी देखून भाव भयणीनो, ज्या दिसा आमी बातीस घेतला, पवित्र आत्म्याचो बातीस, द बॅप्टिझम ऑफ द होली स्पिरीट, तेन्ना आमी आतां एक देवाच्या मोगान बोल्ले आसा. आनी हो बातीस मेळचे पयलीं आमकां सोजमणी जाय जेजून आमचे पासून कितें केलें खुर्साद. ताणें कशें आपलें रगत वारयलें, कशें आतां आमी ताजें सत मानून आतां आमी ताका आमचो सोमीत देव आनी सर्वनार म्हणून मानता. जेन्ना आमी ताका आमचो सोमीत देव आनी सर्वनार मानता, आमचो आत्मो जेजू सारको जाता. देव आपलो पवित्र आत्मो दिता. पवित्र ह्या बातिजमा वरवीं देव आमचे भितर जियेता, पवित्र आत्मो आमचे भितर जियेता. आनी आतां आमच्यान देवाचें काम करूंक जाता. म्हणटच भाव भयणीनो, ह्या संवसारान खरेपणी आमी ह्या संवसारान जेजूचेर भावार्थ जाता. आमी खरें म्हणटा आमी क्रिस्तांव, खरें आमी भावार्थी म्हणटा. आमकां जाय पवित्र आत्म्याची गरज. आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान, पवित्र आत्म्या उदेशी आतां आमच्यान शुवर्तमान परगट करूंक जाता, दुसऱ्यांक देवाची शिकवण दिवंक जाता, दुसऱ्यांक देवाच्या राज्यान आमंत्रण दिवंक जाता. कशे भाशेन? पवित्र आत्म्याच्या आदारान. तर आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी नियाळ करता जेजूच्या बातिजमाची, आयज आमी खेरीत भाशेन आमी पळोवया की खरेपणी आमचे कडेन पवित्र आत्मो हांव ना तर आमी जेजूचेर भावार्थ धरुया. तो आमकां आपलो पवित्र आत्मो खरेंच दितलो. जेन्ना तो दितलो, आमचें मन बदलतलें, आमचें काळीज नवें जातलें. आतां आमी देवाचें काम करूंक पावतले. आनी खरेपणी जी येवजण देवाची आसा ती ह्या संवसारान आमी काबार करपाक, ती आमी एके भाशेन करपाक आमी फुडें सरतले. आनी एक दीस सर्गीचें सूख भोगूंक पावतले. हेंच करपाक आयज सावन आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक व्हड तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.